कोळसो, आमोनिया प्लांट, इंडियन पेट्रोलियम, रस्त्यावयल्यो कोयराच्यो राशी ह्या सगळ्या गजालीक लागून मुरगांव वाठार एक टायम बॉम्ब जावन रावला. मुरगांवकारांनी जगप तरी कशें? थळावो समाज आवडपी शंकर पळजीचो सरकाराक प्रश्न. गोंयांत कोयराचो प्रस्न एक वादाचो मुद्दो जावन रावला. वचत थंय कोयराच्यो राशी. मुरगांव नगरपालिकेची लेगीत ही चवथीकाय. रस्त्यांचेर आनी गटरांनी कोयर भरून रावला. थळाव्यांचो जीव धोक्यात आयला. नगरपालिकेचे लोक प्रत्येक घरात कोयर व्हरपाक येतात, तरी सुद्धा इतलो कोयर कसो, असो प्रस्न शंकर पळजीन विचारला. थळाव्यांनी मुरगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांक निवेदन भेटयला. आमी आयज हो इशू आमी सीओ सरा कडेन आतां मांडपाक येयल्ले आनी हे सगळे आमचे मुरमुगांवचे रहिवासी कितें ईच एंड एवरी मनशाची कंप्लेंट आहा की रस्त्याचेर गार्बेज एक्युमुलेट जाले आनी मॅक्झिमम प्लास्टीक गार्बेज आहा सगळी आनी ती व्हांवून दर्यान वयता. कित्याक आमी वयर सड्याचेर वयर टॉपार रावल्ल्या कारणान पावस जेन्ना येता न्हू ते व्हांवून सगळे दर्यान वयता आनी आमी पर्यावरण अशें ह्या पद्दतीन नश्ट करूंक शकना. हें हांवें म्हाज्या पयलींच्याय माध्यमान सांगलां. ओके, सो आयज आमी मेमोरंडम सबमीट केला की ह्या गार्बेजीचो विलेवाट लावपाचो म्हणून. आयज डोर टू डोर कलेक्शन जाता. डोर टू डोर कलेक्शन जावन सुद्दां इतली गार्बेज कशी हो प्रश्न. सो हो प्रश्न आमी सीओ सराक सांगलो आनी तेणी आमकां एक आतां एश्युरन्स दिला की आपूण कावन्सिलर बीन हांकां घेतलो आनी सोमारा आमी 10 सुमार बसून हेचेर कितें तो सोक्ष मोक्ष लावया म्हणून. ओके, सो एक्चुअली हेचेर हे जे कोण कावन्सिलर आहा, चेअरपर्सन आहा, हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन कितें हें सगळें निवळ करपाक जाय. ही न्हू बारीक बेजीक कामां सारकी. एक सादारण मनीस, आतां हांव शंकर पळजी, हांव सुद्दां आतां केन्ना क्लिनींग ड्रायव्ह करता. हांव एकटो जर सपोज एक 3 पोतये क्लिनींग ड्रायव्ह करूंक शकता न्हू, तर म्युन्सिपालिटी म्हाका एक सांग 100 पोतये कित्याक करूंक शकना. पूण ते पद्दतीन जायना तें, जे पद्दतीन जावंक जाय तें. सो म्हाका जाल्यार पर्सनली अशें दिसता कितें सांग, जे कोण हांगा लोक बसल्यात न्हू ते क्वॉलिफायड ना कशे. जर इफ सपोज म्युन्सिपालिटी गार्बेज जर हँडल करूंक शकना न्हू, कितें जी गार्बेज आमकां दुयेंस दिवंक शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल आतां ती प्लास्टीक गार्बेज एक्युमुलेट केलेली आहा थंयसर, ती तेंच्यांनी थंयसून उखलून व्हरोंक जाय आसलेली सेग्रिगेट केल्या म्हटल्यार. ती थंयच दवरल्या, कोणाक पडोनूच वचोंक ना. अरे आमची लायफ आहा न्हू, आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आहा. एका वाटेन ते कोळशाचें पोल्युशन सोंसता आमी, एका वाटेन हे गार्बेज पोल्युशन. इन शॉर्ट तुमकां सांगूंक वचप म्हटल्यार मुरमुगांव जो आहा न्हू, इट इज सिटींग ऑन टायम बॉम्ब. खंयच्या टायमाचेर कितें जाय तें सांगूंक शकना. एका वाटेन आमोनिया टँक, तो कोळसो एका वाटेन गार्बेज, इंडियन ऑयल हांगासर आहा. सो आमी सारके सरावंडेड बाय टायम बॉम्ब कशे. ओके, आनी हेच्या पयलीं असलेले बीन हे बीन जाल्लेले आहा हांगासर. केन्ना ती आमोनिया बीन आमकां हेचो भंय दिसता. ओके, आनी पोल्युशन जाल्यार आमी डेली खाता सारकें, आमच्या जेवणान पोल्युशन आसता. सो हे इश्यूज हांव ह्या माध्यमांतसून आख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता. आख्ख्या गोंयभर वयता थंय रस्त्याचेर गार्बेज आसा आनी आमी गोंयकार अशें कित्याक जालें तें आमकां खबर ना. सकाळचें उठ्ठा, कामाक वयता, पोतये घेता, आमी रस्त्यार उडयता काडटा. आनी ही रीत न्हू. आयज प्रोटेक्टेड सायट जो आमचो फोर्ट आहा त्या फोर्टाचेर गार्बेज आसा, कोण उलोवंक सोदिना. कित्याक तें म्हाका कांय कळना. आनी ते प्रोटेक्टेड सायटीचेर गार्बेज उडोवप म्हटल्यार ही रीत कितें ती कळना. हेका आमी एका वाटेन म्हणटा म्युन्सिपालिटी, हेका लोक सुद्दां जबाबदार आहा. प्लास्टिकेचेर सरकारान बंदी हाडली खरी, पूण आयज प्लास्टीक पोतयो चोरया मेळटात. लोक त्यो वापरतात आनी दर्यांत गटरांनी मेळत थंय उडयतात. परिणाम, पावसात सगळे म्हेळे आनी कोयराचें उदक रस्त्यार येता. हाका नगरसेवकय जबाबदार आसात, पूण तांच्यांनी कानार केंस ओडल्यात खंय. आयकात महेश नायकाक. लास्ट टायम म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलेलें की प्लास्टीक बॅग आहा ही बॅन करपाची म्हणून. ती बॅन जायना. पळय ते चोरयांनी भाजी मार्केटान जावं नुस्तें मार्केटान चोरयांनी बॅगे दिता आनी लोक ती बॅगे घेता, रस्त्यार उडयता, गटरान उडयता आनी सगळे चॉकअप जावन सगळें पोल्युशन जें आहा तें रस्त्यान दर्यान वयता. तशेंच आज म्युन्सिपालिटीन एक कावन्सिलर आहा 1 ते 9 मेरेन. खंयचेच कावन्सिलर म्हाका असं कॅपेबल ना आपलो वॉर्ड क्लीन दवरपाक. ह्या दिसांनी जाल्यार देर इज टू मच ऑफ गार्बेज आनी आमकां दिसता तेका ट्रिटमेंट सारकें जायना, सेग्रिगेशन सारकें जायना. तिका गार्बेज प्लांट आसा, नो इशू. बट ज्या प्रमाणे जे MSW रूल 2000 दिल्ले त्या भाशेन ते यूज करतात. एक्चुअली तो फॉलो करूंक जाय. देर वर स्ट्रिक्चर ऑफ हायकोर्ट ऑल्सो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.